कथित मायनिंग स्कॅमात अरेस्ट जायत म्हूण दिगंबर कामतीन सेशन्स कोर्टान वचून अटकपूर्व जामीन घेतला। ताचो अटकपूर्व जामीन रद्द करचो म्हूण सध्या SITचे आर्ग्युमेंट चल्ल्यात। केसींग खातीर नेमिल्ले क्रायम ब्रांचीचे SITन कामतीची कस्टडी मेळची म्हूण स्कॅमाचे व्याप्तीची म्हायती दिवन आर्ग्युमेंट घाले। कोटयांच्या मायनिंग स्कॅमात चवकशी करूंक SITक आदलो खण मंत्री दिगंबर कामतीची कस्टडी जाय। SIT म्हणटा, खण मंत्री आसतना दिगंबर कामतीन मायनिंग प्लॅनात थारिल्ले मर्यादे भायर मीन उत्पादन काडूंक दिले। 2009-10 वर्सा 9,252 मेट्रिक टन उत्पादन आणि 2010-11 वर्सा 33,995 मेट्रिक टन इतले हिस्पा भायर मीन उत्पादन जाले। सिंगल फायल सिस्टम आशिल्ली। मायनिंग सेक्टरात चालू आशिल्लो अनधिकृत आनी बेकायदेशीर गजाली कामतीक खबर आशिल्ल्यो, कारण फायली क्लियर करपाक तो फायनल ऑथॉरिटी आशिल्लो। कामतीन त्या वेळावेले मायनिंग अधिकारी आनी बाकीच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन कायदो मोडून मायनिंग लिजांच्या रिन्युवलाक डिले कंडोन करूंक मान्यताय दिल्ली। लाखांनी टन मीन उत्पादन बेकायदेशीर पद्दतीन जाले। ताका लागून पर्यावरणाक लुकसाण जाले आनी राज्याचे तिजोरीकूय फटको बसलो। कितल्याशाच टायटल कन्सेशनात दिगंबर कामतीचो हात आसा। शाह कमिशन, CEF आनी PACच्या रिपोर्टा प्रमाण प्रत्येक कन्सेशनाची वैधता तपासून पळोवंक जाय। तो एक मुरिल्लो गुन्यांवकार। साक्षीदारांक धमकी दिवपाची, तांची साक्ष फिरोवपाची, पुरावे ना करपाची ताचे कडेन तांक आसा। दिगंबर कामतीक कस्टडीत घेवन ताणें जमयल्ली अवैध संपत्तीचो सोद घेवन ती जप्त करपाक ताची कस्टडी जाय म्हूण शुक्राराक कामतीच्या जामिना आड SITन रिप्लाय फायल करतना आर्ग्युमेंट घालो। पुलिसांचे आरोप खोडून काडपाक रिजॉइंडर फायल करची पडटली म्हूण कामतीच्या आदवोगादान वेळ मागून घेतलो। So today the matter was fixed for reply by the prosecution. They have filed their reply. We have just received a copy. We will take instructions and file a rejoinder. How much time has been given? The matter is fixed on 29th of May for our rejoinder. कोर्टान 29 मे मेरेन प्रास दिला। तो मेरेन कामतीक अंतरीम अटकपूर्व जामीन आशिल्ल्यान ताका अरेस्ट करूंक मेळचो ना। इतले मजगती दिगंबर कामतीच्या मनशांचे धमकेचे फोन येवंक लागिल्ल्यान तो प्रेशर सहन जायना जाल्ल्यान आपल्याक हॉस्पिटलात जावचो पडलो म्हूण मायनिंग स्कॅम केसींतलो म्हत्वाचो साक्षीदार आनी तेन्नाचो मायन्स डायरेक्टर JB बिंगीन मॅजिस्ट्रेटा फुडें 164 खाला स्टेटमेंट दिला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।